दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरलाय आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामाचेर तुजी मोलादीक बेसांवां घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आसऱ्या खाल राखून व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हर अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची झर सर्वांच्या काळजांत उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकूळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी. आनी सगळो संवसार तुज्या काकूळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळोवन दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या एकल्याच पुता सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या
पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अध्याय 20:7-9. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर केन्न्याचो माल जाला. हर एकलो म्हजो खेबडायो करता. हर एक पावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय, जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दिसभर अकमानाचें आनी केन्न्याचें कारण जाला. हांव ताचो उडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजांत एक जळतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दमावंक प्रयत्न करूंक हांव तकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. कीर्तन. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवा, तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रगोन आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेल्या सुके धरणी बरी म्हजी कूड तुका लालेता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळे म्हज्या जिणयेंत हांव तुका वाखणतलों. तुजें नांव काडन हात जोडतलों. परमाण्याच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें वोंट तुका वंदितलें. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. कित्याक तुंच म्हजो सदांचो कुमकदार. तुज्या पाकाट्यांच्या सावळेंत हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. दुसरें वचप रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. तर भावांनो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उडासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात. बदलाक तुमची मोना नवीं जावं. तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तोवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतार हें.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 16 21-27 पर्यंत. तवळ थावन जेजू आपणे जेरुजलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्यां, शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवां पेद्रू ताका कुशीन आपोवन, देव तें निर्मिना जावं सोम्या, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हज्या वाटेर आडकळटा तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळ्यो संवसारच जोडलो म्हूण चिंत्या तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पूत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुता सवे येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या राजा विशीं आपल्या शिसाचें चिंताप सारकें करूंक जेजू ही शिकोवन दिता. क्रिस्ताचे पाटलावदार जावंक आनी सोडवण जोडून घेवंक स्वताक इन्कार करचें भोव गरजेचें म्हणलें जेजू शिकयता. सोडवण कुरपेचे देणे कठोर पातक्यांक सयत पुंक्याक ती सोडवण दिल्ली सुवार्थेंत आमी आयकतांव. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणीय बडाय उलोवंक नजो. पूण ह्या संवसारांत आसतना पवित्र सभेच्या सिद्धांताचो कुरीस, बावडताची जिणी जियोवचो कुरीस वावोवंक आसा. कश्ट, दग्ध, वळवळे आनवारां नासतना आमी हो संवसार उतरोवन जेजूशी वचोंक शकचे ना. कुरीस नासता कुरोव ना. म्हाका बोळ दितले सोवें सर संगती करूंक हांव शकतां. देवाचें चिंताप आनी मनशाचें चिंताप वेगवेगळें. जेजू आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं उलयतना पेद्रूक तें समजोवन घेवंक कश्ट मारतात. देखून तो सांगता, तुका तें केदींच घडचें नाका. मनशाचे बुदवंतकायेन देवाचें योजन आटापोवंक असाध्य. आमी देवाचें योजन समजून घेवंक काल्तिमान घालिजे. आयचे सुवार्थेंत जेजू ताचो पाटलाव करूंक मौन आशिल्ल्यांक 3 शर्तां घालता. आपणाकच इन्कार करचें, आपलो कुरीस कांद्यार घेवचो आनी ताच्या फाटल्यान समकोवचें. स्वातंत्र्य देवान मनशाक दिल्लें वर्तें देणें. असो खरो उपयोग करून जेजूच्या पावलांनी आमी चलोवंक आसा. चरित्रेंत जेजूची शिकवण आपले जिणेंत पाळिल्ले साबार व्यक्ती आमकां मेळटात. सडावत संतांचें जिवन हाका ताळ पडटा. आयच्या यात्रेक पयनार जेजू आमचे संगी सलतेस आसा. तो आमकां मार्गदर्शन आनी प्रेरण. ताच्या पावलांनी आमी समकल्यार सर्गींच्या राजाक आमी पावतल्यो. मोगाळा भावा भयणीनो, जेजूनच म्हणा, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार खंडीत जावन म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां तें सर्व दितलो. तर व्हरत्या बरवशान
पवित्र सभेच्या तशा आख्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक गरजा खातीर आमी मागया. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्गींच्या बापा, सगळ्या पवित्र सभेक तुज्या पांया थळी आमी समर्पिता. राग तूं आमच्या भाग्यवंत पापा साहेबाक, गवळी बापाक, याजकाक, धार्मीक भावा भयणींक आनी भावार्थी लोकांक इगर्ज मातेचेर तुजी दाराळ आशिर्वादा वत. पवित्र एवकरिस्ताच्या पोशणान आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान देखी बरी जिणी जियोंक आनी तुजें राज परगट करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. मोगाळा बापा, मागता आमी सर्व कुटुंबा खातीर भाग्यवंत कुटुंबाची आदर्श घेवन आमची कुटुंबां एकवटान जियोवन दीत. घरच्या प्रायवंताक फावो तो मान मेळोवन दी. सर्व आवय बापय आपणाची जबाबदारी समजोवन घेवन दीत. भुरगीं वडिलांक खाल जावन दीत. भाव भयणी मोगाच्या बांदांत मुखार सरून दीत. युवजण कुटुंबाचे आदर्श खांबे जावन दीत. परगांवांत काम करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दादोसकाय लाबोवन दी. आनी संवसारी जिवीत सारून मरण पावल्ल्या आमच्या मोगाच्यांक सासणीक विशय लाबोवन दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. मोगाळा बापा, सर्व पिडेस्ता खातीर आनी कश्टान सांपडल्या खातीर आमी मागता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्तांचेर आनी कश्टांतल्यांचेर वर्ती बिरमत दाखयली आनी तांकां गूण केले. तीच दयाळायेची दिश्ट आमचेर फांकय. तुजे कुशे प्रकार सर्व आमचे कश्ट सोसून व्हरची कृपा आनी कुडी आत्म्याची भलायकी संपूर्ण थरान आमकां लाभय म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्गींच्या बापा, मरण पावलेले आमच्या कुटुंबाचे सांदे तांचे संवसारी पैण अखेर करून तुज्या सरशीन आयल्यात. ती सदांच आमच्या काळजांत आनी मनांत आसात. ह्या संवसारांत काडलेल्या सर्व कश्टा वावंटीचो फळ जावन तांकां सर्गीचें सूख फावो कर. एक दीस आमी तांचे सांगाता मेळोन अविनाशी कुटाम परत बांदतल्या म्हणलो बरवसो तीर कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी आमची कालती प्रार्थना तुजे मुखार उबारल्यान दयेन आमची मागणी स्विकार कर. तुज्या सुबाम आशिर्वादान देन्यान आनी कृपेन आमकां भर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सप्टेंबराची 3 तारीख सांत ग्रेगोर वर्तो. ग्रेगोर रोमाच्या उंचल्या वर्गांतल्या ग्रेस्त वडिलांचो बुद्धवंत आनी बळवंत पूत. गोर्डियानूस हाचो बापय आनी सांत सिल्विया हाची आवय. 33 वर्सांचेर तो रोमाचो मेयर जालो. पूण सर्व संवसारी आशा सांडून तो बेनेडिक्टायन मेळाक रिगलो. ह्या मेळाच्यांक लोंबार्डांनी मोंते कासिनो मठांतावन रोमाक धांवडायिल्लें. 570 तावन 586 पर्यंत कॉन्स्टांटिनोपलांत पापाचो प्रतिनिधी तो जालो. थंय तावन फाटीं आयिल्लोच चेलियन दोंगरारासच्या तांच्या मठाचो मठाधिपती तो जालो. 3 वर्सां उपरांत एक कठीण उदका लोट येवन पापा खाल आशिल्ली दान जमो करची गुदावां नास जाली. भिरांकूळ पिडाशिडा आरंभ जाली आनी जनसंख्यो 10 वंटो उणो जालो. हाका पाप साहेब सयत बली जालो. तवळ पापाचो सलाहदार जावन आसच्या ग्रेगोराक ताका मन नातल्यारी 590 इसवेन सर्वानुमतेन पाप साहेब जावन विंचलो. एका मठवाशान पाप साहेब जावचें हें पयिल्ले फावटी. पापा ग्रेगोरान पाप साहेब जावन रोमाच्या लोकांक 7 प्राचिताचे पुरशांव काण मोरयेच्या बासिलिकांत सांगाता मेळोन देवाचे बक्षणे मागोवंक आनी ख्यास्त पिडा निवरावंक मागोवंक उलो दिलो. एक काणी अशी सांगता की महादूत मिंगेल हेड्रियानाच्या फोंडार प्रत्यक्ष जावन आपली तलवार पोत्यांत घालून भिरांकूळ पिड्याच्या अंत्याची खुणां दाखयली. ग्रेगोर केवळ 14 वर्सां पापासाहेब जावन आसलो तरी ताणें केल्लीं कामां लांब काळाक फळ दिवचें तसली जावन आसली. देखून सुरविल्या 1000 वर्सांनी आयिल्ल्या पापसाहेबा पैकी तो श्रेश्ठ म्हूण नांवाडला. ताणें बिस्पाचे जबाबदारे विशांत बरयिल्लें पुस्तक जायत्या शतमाना पर्यंत कथोलीक बिस्पांक प्रेरण जाला. इटलींत लोंबार्डाक, स्पेनांत गोत्सांक, गोलांतल्या अणभवार्थ्यांक भावार्थांत हाडचे खातीर ताणें उर्बेन वावर केलो. 596 इसवेंत
इंग्लंडाच्या साक्सनांत पाटी बावरता काडच्याक सांत आगोस्तीन आनी 40 मटवाशांक ताणें धाडलें. इंग्लंडांतल्या गुलाम चरक्यांक सुटका आनी शिकाप दिवंक तांकां पाटी तांच्या घरा मिशनरी जावन धाडची मांडावळी ताणें केली. 604 इसवेच्या मार्च 12 तारीखेर सांत ग्रेगोर देवादीन जालो. ताका गायन करतल्यांचो, विद्यार्थींचो आनी शिक्षकांचो पात्रोन म्हूण मान करतात. मोजो सिसांवच्या कुशी व्हरताय, गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोजो. आसात माटी कोल्यांक, गोंटेर सुकण्यांक, पुन्हा म्हाका सुवात वस्ती करच्या. मोजो सिसांवच्या कुशी व्हरताय, गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोजो. कोण आपलो जीव वाशेता नी जावन सांडता, आपल्या त्यागा वरवीं सगळें जिखता. मोजो सिसांवच्या कुशी व्हरताय, गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोजो. कश्टांतलो येया सरशी मोजा, जो मोजें घेवन तुमी विशेव घेया. मोजो सिसांवच्या कुशी व्हरताय, गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोजो. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी